शिवाय मरण कंपल्सरी आहे. पंजाबने आम्हाला जवाब दिले. त्याच पंजाबमध्ये 10 पैकी 7 तरुण हे ड्रग्सच्या व्यसनी असतात. मंडळी खरंच कुठेतरी चुकतंय पण तुला माणिकचंद पार्वताला काय टेस्टी असतंय माहिती आहे तुला? दात घासले नाही तरी वासेल. अरे आपण स्टार आहे स्टार. अरे स्टार नाही, 0 आहे 0. मंडळी सांगते म्हणजे ही पाठी वाचू नाही. आम्ही तंबाखू गुटखासारखे पदार्थ सगळं नसतो. तंबाखू खाल्ल्याने कॅन्सर होतं हे माहीत आहे, तरी आम्ही आपल्या मनाला निमंत्रित करतो. कोणत्याही रुग्णालयात चला, मरण किती सोपं झालंय ना. आता चुकतंय कुठेतरी असं म्हणून उपयोगाचं नाही. तर चला, हा देश उभारू चला. आता स्वतःला सावरू चला, देश उभारू चला. आता स्वतःला सावरू चला, देश उभारू चला. आता स्वतःला सावरू चला, देश उभारू चला. हा बिनधास्त पणा कोणाकडे गेलो आहे. बरं मग तर चला शपथ घेऊया. ही बंदी झालीच पाहिजे. दार, गुटखा, तंबाखू यावर बंदी घातलीच पाहिजे. ड्रग्सचा प्रसार रोखलाच पाहिजे. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानास बंदी घातलीच पाहिजे. तर बोला, रस्त्यावर जगतो आम्ही, रस्त्यावर मरतो. तुमच्या आमच्या जगण्याचे पथनाट्य आम्ही करतो. रस्त्यावर जगतो आम्ही, रस्त्यावर मरतो. तुमच्या आमच्या जगण्याचे पथनाट्य आम्ही करतो. रस्त्यावर जगतो आम्ही रस्त्यावर मरतो. तुमच्या आमच्या जगण्याचे पथनाट्य आम्ही करतो. तुमच्या आमच्या जगण्याचे पथनाट्य आम्ही करतो. तुमच्या आमच्या जगण्याचे कोण केलं दिला प्राणी निर्माण केले आणि निमुळा तयार केलं त्या फळ्यात मध्ये अशा तऱ्हेने एक सुंदर संघटना निर्माण केली.
सगळीकडे मुताच्या घरी आणि पाच तंबाखूच्या पिचकाऱ्या हमारा भारत देश एक स्वतंत्र देश है और इसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारे हाथ में है। आमच्या प्रधानमंत्र्यांनी सांगला त्याप्रमाणे या देशावर 2 क्वार्टर नितळ अंकुशोत्सव अरे पुढे करतलो तरी कोण प्रधानमंत्री करतलो काय कोण भायलो येऊन करतलो रे नितळ आमकाच कोण करतलो म्हाका तुका आनी या सगळ्या भारतीयांक आवडटा स्वच्छ भारत अरे हाय तुझ्या या स्वच्छ भारताचे 12 बेरेस्तार आणि 13 अरे स्वच्छ भारत स्वतंत्र म्हणून कोण घेतला फक्त कोणी चालला म्हणून अरे भुरग्यांनो चला रिपोर्टर आयले रे अरे टीव्ही येते रे तुम्ही कोणता मी काढता तुम्ही कोणता चला म्हणून काढता अरे तिला कोणीतरी कंपनी जाणार अरे हे आयोजन एक विद्यापीठाच्या बुरग्या तुम्ही मजा केक घेतला ना न्हू बेटचा घेतल्या भितर सगळे घेतला हे उदक घेतला एक काम ड्रॉइंग नाही कट्टा आम्ही स्ट्रिक्टली आता कितको टाइम कोणाक दांडो बिटो मारूंक जाय मागीर कट्टा प्रेशर हजारो रक्षक जन्माक घालतलो सोंपतली तुम्ही त्या महात्म्याच्या शॉप टाकील आमचा गोल म्हणे गोलानच राहणार
महत्वाचे सवाल पुरवावे लागते. आता सुरुवात कधी कराल? देश विचार करता पहिली आपला विचार करा. देश लवकरात विचार लागतो. आता टॉप कसं दिलं रे? पहिलो 200 सकयलो 250 रुपया. अरे 200 नाही ना? कोणतो सकयलो का? हा? 230 करता तुका. ए, 200 रुपये रे. आम्ही daily customer बरे. यात तुझ्याच थोडी येतं. माझी बोणी म्हणून दिता तुका. किती जाता तो? आता 20 रुपये. 230 रुपया झाले. ए, 20 रुपये कुठे? 200. वर सर्विसचे वेट आणि दुकानाचो बारीक कॉन्टॅक्ट. होलसेल मेळटले बिल मात मेळचे ना. कळलं? अशें करून आमचे सामान्य कस्टमर चूक करता. आमी टॅक्स भरिना आनी ताचो सगळो फायदो सगळे दुकानदार घेता. आमी टॅक्स भरलो जाल्यार तो सगळो पयसो फक्त सरकारा कडेन वयता. पूण आमी टॅक्स भरिनात तेच खातीर तो सगळो ब्लॅक मनीन वयता. सुधरात भावानू सुधरात. अरे सभी भाइयों और बहनों, पूरे भारत में एक जुलाई 2017 GST लागू हो गया है. इसके कारण सभी भारत में एक ही टैक्स जारी होगा. उत्पादक से लेके उत्पन्न तक सभी लोग GST भरेंगे. जिसके कारण आजमेरेन इतले दीस कोण दुकानदार धन्यवाद टॅक्स लिपयताले. काळो पयसो केल्लो तेंच्यांनी ते करूंक शकचे ना. येणाऱ्या काळात GST लागतले. त्यामुळे लोक कोण टॅक्स भरपाक पावचे ना. टॅक्स लागल्या कारणान आमच्या देशाक आर्थिक मदत जातली आनी देश आमचो फुडें सरतलो. धन्यवाद. चल रे मोदी GST लाय रे. चल रे मोदी GST लाय रे. वेटर बिल आड्रा. हांगा वेटर चुकला काय कितें रे? कमी आले पयलीं लागताले वेट सर्वीस टॅक्स सगळे बंद.
फक्त 5% GST हा तुमच्या लोकांना पहिले तुम्ही जीएसटीला पण कितलो फायदो झालो तो व्हडल्या हॉटेलांनी टॅक्स देवलो फक्त जेवणाचेर 5% आहे आता आमचे असले सामान्य माणूस सुद्धा व्हडल्या हॉटेलांनी घेऊन वचू शकता कित्याक जेवणाचेर फक्त 5% आंगा दुखता ना डॉक्टर आंगा दुखता ना डॉक्टर आंगा ना डॉक्टर कशें जाल्यार तुजें ऑपरेशन सक्सेसफूल जाला तुका डिस्चार्ज दी आता ऑपरेशन चार्ज 6 लाख हॉस्पिटल आणि मेडिकल चार्ज वखदांचे 4 लाख टोटल 10 लाख हां पूण जीएसटी आसा 18% जीएसटी 10 लाखाचे 18 1,80,000 आसा टोटल 11,80,000 जीएसटी डॉक्टर किती झाले पळयल्यात सरकारान नाका थंय जीएसटी लायल्ली आसा हे हॉस्पिटलाचेर जीएसटी कित्याक आमचे सारखे सादे मनीस हॉस्पिटलान वयतले व्हडल्या हॉस्पिटलांनी ट्रिटमेंट घेतले जाल्यार तांचेर सुद्दां जीएसटी लागता वखदां खातीर तांकां सगळेच पयशे पे करचे पडटा ते खातीर जीएसटी वखदांचेर लावची न्हू सरकारान नाटकां जीएसटी लावन दवरल्या जेन्ना पेट्रोलाचेर जीएसटी लायल्या पेट्रोलाचेर जीएसटी लायल्यार पेट्रोल कितलेच सवाय जाता हेचेर मातशें सरकारान चिंतपाक जाय ही जीएसटी आमच्या ल्हान दुकानचेर न्हू ल्हान धाब्यांचेर न्हू ही 5 स्टार हॉटेलांचेर व्हडल्या मॉलांनी लावपाक जाय व्हडल्या हॉटेलांनी रावता थंय जीएसटी लागता पूण बारीक बारीकचे हे घरान लोक कस्टमर दवरता ते कितलेशेच जोडटा तेंची आयज गव्हर्मेंट सर्विसा पेक्षा तेंची जोड आसा तेंचेरूय जीएसटी लावपाची पळयल्यार जीएसटी लायली जाल्यार आमच्या लोकांक कितलो फायदो जाता पूण तितलेच नुकसानूय जाता सरकारान हाचेर थेट विचार करपाक जाय ज्या जाग्यार जाय थंय जीएसटी लावची नाका थंय जीएसटी लावची न्हू पेट्रोलाक जीएसटी लावपाक जाय पूण वखदांचेर जीएसटी लावची न्हू हाचेर विचार करपाकूच जाय पूण जीएसटी खातीर हे लोक ब्लॅक मनी दवरताले तो कमी जाता सगळो टॅक्स सरकाराक पावता तर या पात्रांव या जीएसटी पयलो ब्लॅक मनी सपलो रे सपलो या पात्रांव या टॅक्स पयलो जीएसटीच्या नांवान ब्लॅक मनी सपलो रे सपलो भावांनो आणि बहिणांनो आमच्या देशात बायलांक केन्नाच सुदार जालो ना तेंचे पगार वाडपाक लागलो त्या खातीर 1,000 होतो आणि त्याच बायलांच्या अत्याचाराची
चहा घे. अगं, खाली उतरली की त्या? आम्ही इथे काम करून येतात घराकडे मग घरी तर असं असं पाहिजे आणि कोणाला पहिल्या तुम्ही कशाला बायलेचे अत्याचार केले? त्याचे कारण कोणाचं नाव बरोबर आहे? पहिले अशी चल्या त्यांचे घातलेले कपड्यांचेर जोगता. अरे आमच्या संविधानात बरयल्लें आसा खरें की सगळ्याक एकूच अधिकार मेळचो, मतदान करपाक मेळचें. आमी करता मतदान, पूण आमकां मना प्रमाणे केन्नाच वागपाक मेळना. अरे आमकां जाय तशे आमकां कपडे सुद्दां घालपाक मेळना. हो कसलो अधिकार? कपड्यांचे सोड गो, 8 महिन्याच्या भुरग्यान कितें चूक केल्या? हेजे की जन्माक आयला तेंचेर म्हणून अत्याचार कोण करतात? कोण ते दादले हे अत्याचार करतात? तुमकां दिसताले तुम्ही फोटो पळयतात, सगळे कडे उगी रावता, पण त्या आवयचेर चिंतात कितें आयला आसतलें? 8 महिन्याची चली तिने 9 महिने पोटान घेवन त्रास काडून जन्माक घातले चलयेचे अत्याचार मेले बाबरे. कितें सोचलें आसतलें? कितें चिंतून जगान आयला आसतलें? तुम्ही पळयतात, आमचो प्रश्न धाडटे पळयतात, कोण लोक असतात? फोटो 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 या बायलांचेर अत्याचार करपाचो. ही बायलां हेच्याच खातीर जल्माक येयला. आमी दादल्यांनी हेचेर अत्याचार करपाचो. ही आमच्या बायलांची जोती. कितें बरें केलें तुमी? रस्त्यार लायटी गेले, फोटो काडले, घाला आतां वॉट्सॅपार, करा आतां ग्रुप. काडली मरे लज? हे सगळे अन्याय आम्ही पळयत आसा. कोणी काय उलोवना, कोणी काय केलें ना. जर आमी आतां सगळ्यांनी हातभार लायलो जाल्यार ही परिस्थिती येनाशिल्ली. ल्हानपणाक साकून जर आमच्या आवय बापायन न्हय सोसायटीनूच आमकां बरी शिकवण दिली जाल्यार हो प्रश्न घडनाशिल्लो. हे सगळें आतां थांबोवपाक जाय आनी कोणाक हरोवपाचें? कितें करपाचें? आगो राव गो बाये, कोणाक हरोवपाचें कितें म्हणटा तुमी? ज्या देवीची आरती करता आणि या देवीक तुम्ही अशें करतात, आमचो रेप करता, हेंचे कपडे काडटा, कोणाक म्हणून हरयतात? देवीची पुजा करता मगो आनी ह्या देवीची अशी जायना? हे जग केन्नाच सुदारपा ना. हय, सगळीं हेच म्हणटा की जग सुदारपा ना. सगळीं हेच म्हणपा लागली जाल्यार करतली कितें? कोण फुडार घेतलो? आमी जर फुडार घेवंक ना, आमच्या तरणाट्या पिढीन फुडार घेवंक ना, जाल्यार कोण जाणटेले पिढी फुडार घेतले? तांच्यांनी खूब करून दवरलें, पण आमी कितें करता? आज आमच्या बायलांक इतलो तरी अधिकार आसा. बायलां राती 7 भायर घरातून सरना. कितें कारण आसा? जागी रे, कोणची शासाय, सोडचे ना रे सोडचे ना.